वर्सांची वर्सां आयपीएचबीत उरिल्ल्या मानसीक दुयेंतींक सरकारान थंयच्यान हालोवपाचें थारायलां। दुयेंतींक आयपीएचबीत दवरून गेल्ल्यो कितल्योशोच फामिली उपरांत तांकां व्हरपाक आयल्योच ना। अशे 120 जाण उपचार जावनय वर्सांची वर्सां आयपीएचबीत उरल्यात। ताका लागून सुवात नाशिल्ल्यान नव्या दुयेंतींक एडमीट करूंक मेळना। शुक्रारा मंत्रिमंडळान हो निर्णय घेतलो। लायटीच्या खांब्यांचो बाकीच्या गजालींक वापर करतल्या एजन्सी वा लोकांकडच्यान पयशे घेवपाचें सरकारान थारायलां। तिचो जो पयलींचो पेशंट आसा तो सारको जावनूय ताका घरा व्हरपाकूच येत नासले खुबशे जाण। म्हणजे विशेष करून गोंया भायले बीन आसात किंवा काही गोंयचे आसात आणि त्यामुळे अशे 120 लॉंग स्टेड रिकवर्ड सायकियाट्रीक पेशंट्स रिकवर्ड असलेली व्हरपाक कोण ना न्ही, त्यामुळे ते कायम फूल आणि तुमी कोणूय धाडलो पेशंट ना फूल आसा म्हणून सांगप। त्यामुळे तांकां भायर काडपाची वेवस्था आमी केल्या। आमी सुरवातीक भितरले 40 पेशंटांक एकोमोडेटींग देम इन एक्झिस्टींग असायलम एट चिंबेल। लायटीच्या खांब्या वयल्यान टीव्ही केबल ओडपी वा जायरातीचे बोर्ड लायतल्या कडच्यान सरकार पयशे घेतलो। सरकाराक उत्पन्न कांय नाच आणि काही वेळा ते हांचे केबल टीव्ही वाले तांचे केबलां were posing danger to life also. We have resolved to implement the scheme for use of electricity poles for services other than electricity supply by various agencies. The minimum charges shall be ₹2,000 for a block of 3 months for up to maximum of first 500 meters or use of 10 electricity poles, whichever has a lower line span, and thereafter every meter shall be charged at the rate of ₹3 per meter. For advertisement boards, the monthly renter per side of board shall be ₹150 per month. ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थी आणि पालकां खातीर आता एडीआय ग्रीव्हन्सेस रिड्रेसल अधिकारी म्हणून काम पळयतलो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे। फोळेच्या म्युनिसिपल मार्केटात फुटपाथार बसपी बाजारकारांक काडचे म्हण बाजारकारांचे संघटनेन बिरेस्तारा पालिकेचेर मोर्चा व्हेलो। बाजार बंद दवरून सगळे बाजारकार पालिकेत गेल्ले, मात मुखेल अधिकारी तांकां मेळोच ना। फुटपाथाचेर बसून कोणाकच धंदो करूंक दिवचे ना म्हण संघटनेन शिटकावणी दिल्या। फोंडे पालिका आनी वेपारां मदली झगडी चालूच आसा। बाजारांत येवपाची फुटपाथ उक्ती दवरची अशी वेपाऱ्यांची मागणी। शुक्रारा 4 वेपारी फुटपाथीचेर बशिल्ल्यान सगळे वेपारी बाजार बंद करून पालिकेन पावले। आमी पयर सिवोक मेळ्ळे हांगा 2 दीस पयलीं। सिवोन हांगा जो एमआय आसा म्युनिसिपालिटी इन्स्पेक्टर ताका ऑर्डर दिल्ली बाबा तुमी ते जे कोण बसता न्ही रस्त्यार तांकां काड म्हणून, आनी त्या वेळार तो एग्री जाल्लो। नंतर काल म्हणटा तो आपल्या मिटींग येता जाल्ल्या कारणान आपूण पावलो ना, म्हणजे आमी आयज सगळे लोक मेळपाक आयल्या वेपारी। आनी जी आता त्यांची कितें आसा जी कोर्ट ऑर्डर बीन आसा म्हणटा न्ही ते आमकां तितूंतले कांय आयडिया ना, पूण तेणी जर रस्त्यार बसप हो धंदो करप न्ही हें आमचें हें आसा की मार्केटान येवन तेणी धंदो करचें आमी पयलीं पसून झगडटा। 4 वेपारी बसल्यात ती फुटपाथ न्ही, ती सुवात आपणाली खाजगी प्रॉपर्टी आसा अशें बेला रॉड्रिगीस म्हणटा। This area doesn't come under a footpath. No, it's not a footpath. It is your own property. It comes from their top, and that also belongs to me. They put a mark that we cannot interfere in your property again. Oh, you are paying. Yeah, they are under me, everybody. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। पेडणे तुया जंगलात रानडुकराक मारपी 2 जाणांक राना खात्यान धरले। दोगूय गांवठी बॉम्ब लावन रानडुकरांक मारताले। तांणी मारिल्ले 123 किलोचो रानडुकर राना अधिकाऱ्यांनी जप्त केलो। राना खात्याची टीम तांचेर दोळो दवरून आशिल्ली। पिदोडेच्या लक्ष्मण परब आनी गोपाळ परबाक खात्याची टीमीन सामाना सयत अटक केल्या। 2 जाण पळळे। आमकां मेसेज आसली की अशें घडलां म्हणून, एक कडेन डुकर मारला कोण तरी महाराष्ट्राच्यान आयला आनी बॉम्ब घालून डुकर मारता म्हणून, आनी थंय डुकर मारता म्हणून मेसेज आयल्या उपरांत आमी डिटेल इन्फॉर्मेशन काडली आनी आमी आमचे मनीस सगळे कडेन पेरून दवरले। मागीर आमी एक रिक्षाकाराक आडयलो आनी ताणें सांगलें की अशें आपल्याक कोणी तरी आपयल्लो पण आपण ते सोडून येयलो, आपल्याक नाका म्हणून ते वयर आसताले म्हणून खंय तरी आपण जाग्यार पावले ना म्हणून। ताका सांगलें की तूं खंय पर्यंत पावला ते दाखय म्हणून ताणी थोडीशी एरिया दाखयली की ह्या एरियेक खंय तरी ते सकयल आसूं शकता, आपण थंय पावले ना म्हणून। इन द मीन टायम आमकां थंयसर आवाज येवपाक लागलो, खंय तरी कोण हाडटाले, कितें तरी आवाज करताले जोरशे म्हणून तशें। त्या आवाजाचेर आमी सकयल गेले तेन्ना त्या खानार घेवन येताले सगळे पेरणं घेवन, ते आमकां पळोवन पळपाक लागले। आमी इमिडिएटली बचाक मारून
धरपाचो प्रयत्न केलो. 2 जण पळप पसार जाले आणि 2 मनशांक आमी थंय धरले. विणोडाचो परब म्हणून 2 जाण आहा ते. एक लक्ष्मण परब आणि दुसरो गोपाळ परब. घेऊया एक विराम.